चवथ सोंपली की लोकांची नजर आसता ती आता दिवाळे कडेन. सध्या नवरात्रां सुरू जाल्ली आसा आनी ताचे उपरांत दिवाळेची परब मनोवपाचो वेळ येतलो. पूण त्या बोवाळान ताच्या मदीं गोंयांतले कांय जागे अशे आसा जाणी पुर्वापार पासून पयलीं पासून जी एक परंपरा आसा ती चालू दवरिल्ली आसा. ती म्हणजे आपल्या मळ्यांनी वचप आनी थंय फ्रुट्स किंवा भाजी लावप. म्हणजे चिबड सारके आसूं किंवा तवशी आसूं ती लावप आनी रस्त्या कुशीक बसून ती विकप. आमी एका वटेन बोवाळ घालता की भायले लोक येता आनी हांगा मार्केट्स कॅप्चर करता, जाल्यार दुसऱ्या वटेन आमी जंय आसा त्या वाठारांतल्या लोकांनी वर्सान वर्स गोंयकारांनी आपली परंपरा कायम दवरल्या. आमी आसा सद्या मडगांवच्यान सुमार 26 किलोमिटर डिस्टन्साचेर काणकोणा वतना आनी पाविल्ले आसा बार्शा. मेळटले अशे कांय लोकांक आनी तांकां विचारतले मळ्यांनी व्हरतले काय म्हणून. आनी तुमी जर ह्या काणकोणा रस्त्यार आसा जाल्यार तुमी खूब फावटी पळयल्ले आसता. आमी सद्या आसा बार्शा आनी त्या जाग्याचेर आसा जो जाग्याचेर पावतकर प्रत्येक जाण म्हणजे घरान तुमी जर गाडी चलयता, तुमची आवय आसा तुमची बायल आसा जाल्यार म्हणटली हांगा ब्रेक माराच म्हणून न्ही, हांगा रावूच म्हणटा. हां, गोवाक गाडी घेवन डायरेक्ट वचपा दिना, राव म्हणटा कितें तरी विकतें घेवपा जाय म्हणून. तुमचें नांव कितें? सुमित्रा कृष्णा. सुमित्रा वेळीप. आनी तुमी हांगा तुमचो हे विकता हांगा बसून? आमी हांगा बसून विकतात. आनी तुमचे तेवटेन मळो आसा? मळो आसा वयर. म्हणजे कितें कितें आसा सांग, रेटूय सांग पळोवया. कामता पळय, चिबडा आसा, मिरसांग आसा, चिबडा मिरसांगो, भेंडे आसा. भेंडे तुमचेच थंय जाता? आमचेच जाता. ते वाळशी भाजी आहा, ते गोरदुदी आहा, आमल्यो आसा, आतां सारकी सारके दुदी आसा. हे पळय. ओके, एक एक दाखय, आमकां कळपा जाय. आतां पयलीं चिबडा. हय, चिबडा. ही कशी दिली चिबडा तुवें आतां? ते 100, 50. हे कशें? 100. हे 50. 150. ओके. आनी वांटपण केलें जाल्यार ती 10 रुपया अशी कमी. 10 रुपया वांटपणां दवरता तूं? ओके. आनी हो 50. कितें म्हणटा सांग? दुदी. 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 हय. ओके. कोकण दुदी. कोकण दुदी. हय, पात्रां डिक्टेट करता तेंच्या. सो कोकण दुदी हाजी भाजी? भाजी करता. ओके. आनी मिरसांगो? मिरसांगो तुमच्या थंय? मिरसांगो आमी रोयतात. तुमच्या थंय रोयता? दोंगरांकूच रोयता कामता. ते दोंगरांकूच रोयता. आनी भेंडे? भेंडे बी कामता रोयता. आनी तो पळय तो दुदी. सांग. राव लागीं येवन आयकुया. सांग सांग. तूं सांग मरे. गोरदुदी. 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 भाजी वाळशी भाजी. वाळशी भाजी आनी ह्यो गोरदुदी. तोरा ती खबर आसा? आमल्यो. आमल्यो. पण आमल्यो कशे आयले इतले बेगीन? त्यो चेपणाच्यो. चेपण्याच्यो मीठ घालता आनी चेपण्या घालून दवरता. साहेब येता मरे आमचो? पयलीं रावंड मारता, परत मीठ मारता, परती आनी घालता, मागीर चेपणां वजन दवरता. कसलें खातर बरें धुवून बी मागीर चेपता ती. मागीर ती कितले 2 वर्सां उरता. एक 2 वर्स सुद्दां तेंच्यान एक खाल्ल्या नंतर उरता पयलीं. तोंडान लाळ येवपा लागली मागीर प्रॉब्लेम जाता. या थँक्यू. घेतले आतां मरे? पयलें की तोंडान लाळ येवपा सुरू. ही पळय, ही पोडोळी. पोडोळी. ओके. ही पोडवळी. हय, पोडोळी. आनी पळय मिरची ही कोणे चेपणां घातली रे तुमगेर? आमगेर आमी घालताय तें. मिरची ही आमी 5 वर्स सुकयता. हां. भितर बिवल्या जितूला पेडी जाता. हां. पयलीं 1 वर्स सुकयली पेडी जाता. ही मिरची काडून सांग सारकें सांग. परत एकदा. ही मिरची काडून सुकयली ती कितें जाता 2 वर्स जाल्यार ही बरी सुकयताय ते आमी. हय. 5 पाटी घालता. 5 पाटी सुकून परत. हय. आतां भरून दवरिल्यो न्हू, परत मागीर आतां सुकोवंक घालता. घालपा जाय बी. आलय पिशवी आलय. हां, घालपा जाय. अशें हाडलें म्हणटरी बरें सुकी जालें त्यो. आनी हालना जाल्यार त्यो मातश्यो ओली उरताय. नाल्यार ते मागीर पेड्यार येता. ना, ह्यो अशें करून हालपा जाय बियो. हय, नाल्यार त्यो मागीर पेड्यार येता. हय, अशें करून हालपा जाय त्यो. तेन्ना त्यो बऱ्यो उरता. नाल्यार त्यो पेड्यार उरता. आनी पळय सान्नी. सान्नी बी आमी करताय. आमी बी आमीच करता ह्यो सान्नी बी.
हे पळय आता सान्न्यो रेडीमेड हाडपाची सवय ना आमी बांदता ह्यो सान्नी बी अशें तासून हे करप फाती घालप ही दरी करप आमी बांदता सान्न कशी दिली तुवें आतां ती 250 रुपया 250 रुपया हय आनी एक सान्न करपाक कितलो वेळ लागता एक दिसा जायना त्यो एक दीस ते हीर काडपा जाय तासपा जाय दरी विणपा जाय ती फाती घालपा जाय आनी त्या नंतर मागीर बांदपा जाय आतां व्हरता लोक ह्यो सान्नी लोक व्हरताय हय लोक व्हरताय हय मडगांव गेले जाल्यार 300 रुपया सो 50 रुपयाचे एक्स्ट्रा पेट्रोल घालून आयल्यार तुमकां हांगा मेळटा हय न्ही हय ओके तिनच्यान पाद्रीचें नांव सांगून ना मरे आनी हे पळय घोसाळीं उदय वेळीप ओके घोसाळीं हे पळय घोसाळीं वांगी पळय हे उरयताय आमी पळय ही घोसाळीं ही वांगी आनी ते वांगी आनी घोसाळीं हय एक घोसाळी कशी दिली तुवें आतां घोसाळीं 4 घालून 100 रुपया दिता म्हळ्यार हें आतां आमी घर व्हरपा दवरलाय न्हू अशें आमगे आज फाल्यां देव येवपाचो न्हू ताका लागून ती आमी घर व्हरपा फाल्यां दवरला देव म्हण कोण कितें जावपाचें असं सांग अशें आमगे आज कितें हें आसा प्रथा आसा खंय की आज तवशी कापता हय आज ते तवशांचो उत्सव आनी आतां हेज्या पयलीं तुमी तवशी खावपाक ना ना तवशी खावना आयशान स्टार्ट तवशी खावपाक कितें तवशी घोसाळीं ना घोसाळीं खाताय पयलीं आज हेज्या पयलीं तवशी तवशींच खायना ना तवशींच खायना कित्याक पयलीं. म्हणून ते देवा दिवपा देवाक दवरून पडटा देवा दिवपा पडटा मागीर मागीर खावपा हय तवशी विकली पूण तुजे कडेन तवशी ना तवशीं आसली दिली तें पळय दिली हांगा आसा हेंकाय दाखय मरे ही आमची ही पळय ही तवशी देवा दिली पयलीं आमी खायना ओके ओके हे आज फाल्यां आमगे देवा दिवपाचें फाल्यां आज दिवपा म्हाका दिसता सुबदळ्यां दिता आज सगळ्या दिवपाचें आमगेलोच फाल्यां येवपाचो आज सुबदळ्यां आसा सदळ्या न्ही आमी हेच्या नंतर थंय वतले आतां पळोवपाक उत्सव आसा खंय ओके हे लोकांक खबर नाशिल्लें आमी खाल्ली तवशी तुमी खावना काराती ती काराती काराती बी रोयताय आमी हे आतां सगळे हय सगळो रोयताय आमी हय आमी रोयताय सगळो वेपार ह्यो पळया मळ्यान वचून हय 10 मिनटांनी परत यो तुका चड टायम घेयना तुजो पळय सो आमी वतले मळ्यान आनी तेजे पयलीं एक गजाल सांगता की टोटल जे गोंयचे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आसा भितर आनी जितली एरिया मापता तातूंत 60% एरिया जी आसा पळय ती हॉर्टिकल्चरा खातीर मापलेली आसा म्हणजे 60% एरियेन हॉर्टिकल्चर जाता जाल्यार 40% एरियेन बाकीचे जाता जशे पॅडी फिल्ड्स बी सो मेजॉरिटी एरिया गोंयची आसा ती हॉर्टिकल्चर आनी गोंयची जर आमी भाजी म्हटली बाकीच्यो गजाली म्हटल्यो जाल्यार ह्या 60% एरियेन जाता तुमच्या बरोबर येवया आनी आमच्या बरोबर हांगा तुमी RDAन आसता ब्लॉक रिसोर्स पर्सन केप्यां केप्यां तुमचें नांव म्हजें नांव विशाखा विठोबा वेळीप हांव एक 7 वर्सां सुमार जालीं हांव RDAन काम करतां जे सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर तांकां कसलोय सपोर्ट जाय फायनान्शियल सपोर्ट किंवा कसली तांकां स्किमीची मदत जाय जाल्यार तांकां हांव हेल्प करतां आतां आमी टर्न मारया हो सगळ्यान डेंजरस टर्न करो काणकोण वतना तुमी केन्नाय काणकोणच्यान मडगांव येता आसतना ह्या टर्नांनी गेले आसतले पूण कोणेच केन्ना चिंतूना आसतलें की हाज्या भितर एक जीवन आसा आनी एक जी परंपरा आसा आमचे पयलीं पासून ती हांगा कायम दवरल्या आनी खास करून हें इम्पॉर्टंट कित्याक आमची डिपेंडन्सी आसा जी भाज्यांचेर बाकीच्या स्टेटींचेर आमी प्रत्येक फावटी कर्नाटका बी म्हणटा की आमी तुमकां भाजयो सप्लाय करता तर ह्या लोकांनी आमचो तो सप्लाय तांचे कडल्यान खूब कमी केला आनी इवन हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान सुद्दां घालून त्यो जोडटा पावस चड पडलो हय पावस चड पडून आमगे शेत बी सगळं साम हें जावन गेलें पावसा लागून त्रास भाजी पेड्यार जाले भाजी पेड्यार जाली मिरसांग पेड्यार जाली सगळं पेड्यार जालें पावसा लागून हय उदक खंयच्यान हाडटा हांगा उदक आमी आतां पावसा न्हू मागीर न्हंयच्यान हाडून थंयच्यान मातवाच्यान हाडून हांगा शिंपता आमी मागीर गिमान बी हय गिमान बी
हे पळय सगळें अशें करचें पडटा आमी दुकरां आनी लागून कितें रानडुकर येता हय सगळें सामकें हें करता गवरेडे बी येता हय सगळें येता आनी ताका लागून हें आतां हय अशें करताय आमी फेन्सिंग घातलां हय तूं केन्ना पळयलें हांगा गवरेडे बी हय येता घरा कडेन येता ते आमगेल्या तुझी घरा कडेन हय. गवरेडे येता काय हांगाच रावता तुमी हांगा रावता ना अशें दिसताय न्हू तशें रातीन भोंवतले ते हे कितें मचाण हय? हय रातचे पसून हय लागता रातची हांगा हय न्हिदपाचें ना बेश्टे बसपा न्हिदपाक बसपाचें आनी सगळ्यांचे काय आपापल्याच राखपाचें आपापल्या राखपा त्यो आतां हेणे तुजें राखपाचें तुजें हय. खंयचें मागे हे पळय त्या सायडीन हा हे तुका राखपा ना कोण ते- येता हांगा ते बेश्टे ते आतां रस्त्यार बसले आसाय ते येवन आपापल्या कामता कडेन तशी रावप ते रातची रातची येना दिसान दिसा अशें करून वत लागलें कितें जालें म्हणटरी मागीर बसपा मेळटाय न्हू हा तशें हय तशें मचाण हय मचाण मातशें वयर आसता न्ही माळ म्हणटा तो तो ऊस माळो. घालता आनी माळो. हाका कितें आनी म्हणटा? हें बसपा माशी माशी म्हणटा माशी हय हा ते सांग तेका आमी पयले तेका माशी म्हणटा माशी माशी आनी माळ म्हणटा वयर घालताय न्हू माशी म्हटल्यार बारीक आनी माळो म्हटल्यार वयल्यान हय. शेतान घालता तो माळो माळो शेतांत घालताय तो माळो आनी हांगा घालता तो माशी बरेंच चलून वचचें पडटा मगे हय चलोवन बरें वचपाक पडटा आमकां आनी हांगा तकलेर मारून हांगच्यान व्हरता तुमी हय तकलेन सगळें व्हरप आमी हांगच्यान सो नेक्स्ट टायम जर तुमी बार्गेन बी करता 10,000 रुपया खातीर जाल्यार हे लक्षान दवरा हे त्रास काडून करून करता हांगा आनी त्रास काडून करून जायना कितले हांगच्यान त्रास व्हरपाक करपा बी पडटा कितले तेका त्रास. पळय भोव ते वयर करपा पडटा सगळं करपा पडटा आमकां चालूच आसता चालूच आसता हय सो 10,000 रुपया खातीर हें वाणपण करून नाका म्हणून हय पळय अशें करून हे कामत रोवपा पडटा आमकां हां तूं सामको आडो घालून दवरला हय दिसान कितले जाय येता तूं हांगा हय दिसाक दिसा एकदां? अशें एकदां दोनदां येता आमी कितें येपार आसल्या हां हय अशें करून वचप. आनी मागीर हांगच्यान घेवन वता हांगच्यान घेवन वयता हे पळय एक आमकां आपआपलें काडप झगडी बिगडी जायना म्हाजे तितले तुवें काडले सवकायो झगडी बी जायना मगे ना आपआपलें आपणें आपणें काडप अशें करून कामता हे सगळं वेपार करप सवका सवका हां ओके सो हो तुमचो मळो हय आज हो आमचो मळ आमी सगळें हे करून दीस मोडून सामकें दिसान दीस अशें करून येवन डेली येवप अशें पडटा आमकां हांगा हय तें सारकें करपा हें करपा दर वर्सा लायता तूं तेजे पयलीं येते मातशें हें दाखय हें कितें ताट लायला ताट हें कितें आवाजा खातीर हय आवाजा खातीर ते दुकर येता कितें येता तेका हो लागून मागीर वाऱ्यान आवाज जाता हय ते काय आपणे जाता आवाज वाऱ्यान. करप वाजत रावताय न्हू ते तशें आपणत रावताय ते. आपणे आवाज करप हय हय वाऱ्यान रातभर आवाज येता हय रातभर आवाज येता तेका हे सगळे जाण लायता हय सगळे जाण आपापल्या हितून लायता आपल्या जायला अशें माकडां बिकडां अशें माकड बी येताय न्हू ते हां ते बुड्डून उडोवपाक ते वाजले म्हणटरी ते मातशी परत आनी येना. तशें करून हां ते पळय ते पडवळी भेंडे पडवळी घोसाळ्यो, भेंडे सगळं मिरची चिबडां चिबूड हय एकामेका मदीं लायता हय हय अशें न्ही की चिबडां एकाच तितून लायली ना मागीर तशी बी भेंडे एका लायताय तितून तशें लायली बी लायता आनी अशें मिक्स बी लायताय न्हू ओके हय सगळे मिक्स बी लायताय घरदुदी जालें की कोकण मागीर दुदी. घेवन वचपाचें हय हय अशें करून रोयताय आमी ते आतां पळय उंदीर खाता की दुकर खाता अशें करून येता पळय कोकून उडोवप ती सगळे येपार सगळो हां हय. उंदीर येता दुकर येता ते खायन उडोवप गवेरेडे येता. सबंद दुकरान खायन उडयले ते सगळं आतां सारको आसलो तो दुकरान सगळं हुमटून घालून दवरले त्यो चिबडू बी सगळं खावून आतां मातशें पावस येयलो म्हणे खंय आसले ती चिबडां आतां हां हय अशें करून उबाड करून उडोवप सगळो धन्न केल्लो सो इतलोच तुगेलो मळो हय इतलोच म्हागेलो वाडोवपा मेळना ना वाडोवपा मेळटा तशें मागीर आपल्याच्यान जात जाल्यार तितलें करप न्हू तें आनी एक कडेन रोयले हांवें त्या सायडीन तेवटेन रोयला हय, आतां हे असलें कितले कामत वर्सां आसा. करता तूं हय? ही कितली वर्सां जाली करता हे 2 वर्सां केलां मागीर त्या सायडीन आनी त्या सायडीन वाडोवप
मागीर ती 2 वर्सां जाली म्हणटरी त्या सायडीन वाडप अशें फुडल्या वर्सा हांगा करची ना तूं? फुडल्या वर्सा हिंगाच करतलें अमनू केलें न्हू ते हांवें मागीर फुडल्या वर्सा दुसऱ्या वर्सा आनी त्या सायडीन वाडयतलें त्या सायडीन वाडयतलें तशें करता हय हें चालू आनी वाडोवप हय तशें करता आनी हें काम केन्ना सुरू करता हेतून काम चवथीच्या पयलीं चवथीच्या पयलीं जुनाक म्हळ्यार आमी मे म्हयन्यान मोळ यो थंय शेतां रोयता बी घालप किल्लोवपाक शेतां आनी 2 म्हयन्या 1 म्हयनो शिंपची पडटा आमकां थिंगच्यान शेतांत आनी मागीर हाडून जुना म्हयन्या मागीर हांगा रोवप जुनान हांगा हय जुना रोवप हिंगा ओके मागीर जून जुलय ऑगस्ट आनी आतां ऑगस्टान येवपार जाता आमगेलो आनी हे खंयचो म्हयनो म्हणसर चालू उरता तो विकप आतांच इतलें हय दिवाळी म्हणसर दिवाळी आनी आतां नंतर आतां कणगां मागीर परत शेतां रोयतलीं ह्योच परत शेतां रोयताय शेत न्हूल म्हणटरी परत शेतां रोयता आमी ह्यो पोरस थंयच्यान त्यो मिरसांगो मागीर काडटाय परत मिरसांगो ह्यो कसल्यो मिरसांगो आतां ह्यो आमगे डोंगरी मिरसांग म्हणटा डोंगरी मिरसांग डोंगरी तिखट सारक्यो तिखट ह्यो आनी त्यो शेतां रोयता त्यो मातश्यो हें लेव गोड अशे आनी ह्यो डोंगरी सामक्यो आतां 1000 बी किलो ह्यो त्यो सुकयता ह्यो सुकयता त्यो ह्यो सुकयता त्यो सुकयता अशें हय ओके मागीर अमनो आतां पावसा लागून सगळो पेड्डार जाले मिरसांग ना ताका आतां पावस चड पडलो आनी आतां झाडां आसली अशें करून आलें म्हणटा सगळो जमनीर पडटा काडपाक मेळना आतां सामकें नुकसाण आतां मिरसांग ना ताका अशी आसल्यार बरी बी आसल्यार मिरसांग 2 पाटी मिरसांग मेळपा हेका सरकारा कडेन मागला बी कितें ना काय ना हॉर्टिकल्चराक घालना तुमी ना आमगे हिंगा हें करताय आमी हांगा पूण खपता दिसभर खपता मागीर आतां पेड्डार गेलो न्हू आज सगळो वेपार पावसा लागून पेड्डार जालो कांय ना पळय कांय ना न्ही कश्ट कोन्न बेश्टो जाला आमगे आतां एक मिरसांग ना कांय ना ती काडपाक मेळना आतां पावसान सगळं झडटाय जमडीर कांय व्हरपाक मेळना अजून पावस सोंपून ना सकाळी सगळो पेड्डार जावन सगळो केल्लो देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हणून हांगा सो ह्या आमी अजून सोंपूना हेच्या उपरांत आमी सेकंड जाग्याचेर वतले दुसऱ्या जाग्याचेर वतले कारण ही कंटिन्युटी आसा प्रत्येन तुमी आनी आमी तवशी खाल्ली पूण जे लोक तवशी रोयता तांणी आज म्हणसर आज आमी शूट करता तो 3 ऑक्टोबर म्हणसर तांणी तवशी खावना आयच्यान ती तवशी खावपाक शकता कारण एक उत्सव आसा तो उत्सव जावन देवाक जेन्ना तवशी दाखयता तेन्नाच तवशी खाता ताचे पयलीं ती तवशी खायना आमी आमचे बरोबर रावात कारण आमी वता त्या उत्सवान आनी लोकांक मेळटले आनी पळयतले तवशांचो उत्सव कसो आसता तो पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरे आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान मम्मा तू इतले पयसल्यान हें घेवन येयला मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता आगे पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे मम्मा तू चड चिंतू नाका राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस Himalayan pink salt variety of cold press oils Panchamruta तर आमी पळयलें की जी अशी चिबडां आसा काळंगां आसा आनी ह्यो गजाली आसा जश्यो भेंडे आसा ह्यो सगळ्यो गजाली दुदी आसा जे आमी वाटेर विकतना पळयता ते खंय करता ते पळयलें आनी ताजे उपरांतची परंपरा म्हणजे उश्टावणाची परब ती पळयतले आनी तुमकां दाखयतली ही परब कशी जाता आनी कित्याक करता
हें शास्त्र आसा पळय न्ही तें कितें शास्त्र आसा तेच्या बद्दल? हे आजचे दिवसाचें शास्त्र म्हळ्यार कितें आसा, हे आमच्या वर्सावळी म्हळ्यार वर्ष पद्दती प्रमाणे वर्सा एक दीस हो नवरात्रोत्सवाचो आश्वीन म्हयन्याक सुरवात जाता आनी हे नवरात्रोत्सव हो 9 दिवस चालू आसता. एक 9 देवीचे ह्या 9 दिसा 9 रूप आसता आनी ह्या पयल्या दिसा आमचें कितें आसता, आज ह्या पयल्या दिसा म्हळ्यार आमी जें कितें करता तें फळाचें जें काटे कणगां कितें तवशीं मोगी अशें आज तेजें एक शास्त्र म्हळ्यार तें आमी कितें तरी बारीक करचें देवा शिजोवन अशें वाडपाचें अशें आमची पद्दत जावन आसा. आनी ह्या म्हणटना एका घट इश्टापना तशेंच उश्टाणा पाडवो म्हणटात आमी ताका. उश्टाणा म्हळ्यार उश्टिपाचें कितें तरी तवशें आतां कणक कितें आमगे वापर करता. हें कितें केलां तें मातशें दाखया की हांगा एक्झॅक्ट कितें केलां. हांगा तुमी कापलें आनी कारण हांगा आमचे 60 पुरो आसा. 60 पुरो म्हळ्यार तांकां खूब मोठे मोठे ना. आमी एक तुकडो करताय एक तवशें. आमचे आज तवशें खरें म्हळ्यार देवा तवशी दवरताय आनी जे कोण मुखार आसा ते तो पर्यंत खायना अशें तांकां तूं शास्त्र आसा. हें दवरले नंतर जो पुजारी बिजार कोण आसता पळय ताका आयज पासून ताका तवशाचें मत खावं मेळटा. तेच पयलीं ताका शास्त्र करपाक मेळना. तुमी आतां शास्त्र केलें हय हे देवा दवरून जो पुजारी कोण खंयच्या देवळां असो सो प्रत्येक एका पुरुसाक एक पुरुश जानवे घालता. जानवे आतां घातले पयलीं घातलेले तुमी? हे जानवी आमकां ताका जानवी केन्ना घालता, आमचे जानव्याची परब आसता, ह्या परब म्हण आसता. जेन्ना आमी शेतांचे न्हंय कातरून हाडटाय आनी तांकां प्रत्येकान जानवी पयलीं घालप मागीर न्हंय दवरप एक कणस पयलीं जाल्ली परब. ती फाटी जाली. तवशें आयज हे तवशाची परब. तवशांची परब. ओके. तवशें कितें आतां तेजें सामेळ जावं आनी कितें कणगां जावप ते आमी एक भितर ते शिजयताय आनी तें सगळें मिक्स करून ताळाचे तांदूळ घालताय. ताळाय तो मिक्स करून शिजोवप आनी तांकां इल्लें सगळें दवरप. जाणटेल्यांकूय दितात? हय ते जाणटेले आमी ते घरा कडेन दवरताय. ते मांडार करता? ते मांडार दवरता म्हळ्यार ते कितें आसता ते प्रत्येका जाणटेल्या ते वाडपाची परब आयज बी जाता आनी ती घरा कडेन ते प्रत्येकाच्या घरांत ते आपल्या घरा कडेन ते कितें करता तेशें पयलीं शास्त्र आसा. ते जाणटे एक वारलो देवा तेका नांवान तें पावयताय पान अशें म्हळ्यार तेका सगळी दवरप. परब हांगा तवशी उश्टावणाची. हय ही फक्त देवातां येता. ओके बरें. देव बरें करूं. तर तुम्ही पळयलें हें शास्त्र आनी आमी पळोवया आतां एक्च्युअली उश्टावणाची परब कशी मनयता आनी ती बी मांडार वचून. आमी आनी एक प्रथा पळोवपा खातीर आयिल्ले आसा सुबदळा आनी वता वता आमकां मेळ्ळो बाबूचो वेळीप. पूण तो हांगचो न्ही खड्ड्यांतलो. खड्डे म्हणून आनी एक गांव आसा थंयचो. ओके. तुमी खंय तवशीं देवाक दाखयल्या शिवाय खायना? ना. म्हणजे तुवें आजून म्हणजे तवशीं खावना? ना. आज खातलो? तुमच्या गांवांत केन्ना आसा तें? आजूच. उश्टावणें म्हणटा ताका. कितें म्हणटा ताका? कितें? उश्टावण्या पाडवो म्हणटा आमी. उश्टावण्या पाडवो. उश्टावण्या पाडवो. पाडवो. कळ्ळें? सो आमी ह्या गांवांत पळयतले नंतर केन्नाय आमकां आपय तुज्या गांवांत. जालें? ओके. देव बरें करूं. आमी उश्टावण्याचो पाडवो पळयतले सुबदळ्यान. आमी येयल्ले आसा सुबदळ्या आनी वतले मांडाचेर जंय ही परंपरा आमी पळोवपाची आसा. आमकां एक्झॅक्टली खबर ना. ताका म्हणटा उश्टावण्याचो पाडवो. ओके. आजचो दीस उश्टावण्याची परब म्हणटा म्हणजे आज एक्झॅक्टली कितें जाता पळय आमचें म्हणल्यार अशें आमी उश्टावण पडे म्हणल्यार आमकां आतां नवें कितें पळय शेताचें शेत म्हणजे आमी आज खरें म्हणल्यार पयलो दीस आमचो. दुसरें हें तवशीं पळय कितें आसा न्हू तें आमचो आज पयलो दीस. रोज कितें घालता तें आमचें पयलो दीस. कणक कितें आसा पळय आमचें हें नवे दीस आमचें खावपाचो हो दीस आमचो आज आमचो. आनी ह्या दिसान आमी सगळे कितें करता जाणट्यांक वणट्यांक पळय आमगे आसलेले ते थोडी बरी तवशीं घालतात
आनी थोडी फाटी फुडें जाता. पूण सद्या कितें आसता आमची जिवन आसा तें आनी तांकां गेल्ले तांकां पसून आमी आज तांकां दान करतात. हो दीस आमचो आज म्हणसर तुमी ह्या वर्सा तुमी हे खावना म्हणजे तवशे खावना कणंक खावना. पयलीं आमी खायना आसले. आतां कितें जालां तें सगळें चेंज जायत गेलां. पूण खरें पुराणाचें आमगे पळय आसलें न्हू हेजे आमी पयलीं कित्याक तेका हात लायना आसले. लायना मागीर वेपार काडटाले पूण तो खावपा जायना आसलो. आज देवा दीस दिन आमी आयच्यान तो आमी स्टार्ट मागीर फाल्यां केन्नाच्यान मागीर तें ना तेका आयच्यान फर्स्ट आमगे मागीर कणक तें मागीर आतां सांगलें तितलें इतल्यो वस्तू आमी ह्यो पयलीं फर्स्ट आयज आमगेल्यो खावपाच्यो हो दीस. आनी उश्टाना पाडी म्हणटा आमी ताका. उश्टावण्याचो पाडवो 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 हेका तें आमी हें करतात. आनी जाणट्या मेणट्या आमी दिता न्हू आयज दिता आमी. आज दिता माळ बी तुमी करना दिसता. ना माळ ना. आज फर्स्ट आमकां ही नवमी सुद्दां दीस आज हो एक माळ जाता न्ही आज एक माळेच्यान आज स्टार्ट नवमी स्टार्ट. ओके पयली माळ जाता तेन्नाच्यान नवमीचे नवरात्रीचो पयल्या दिसा पासून तुमी करता. पयल्या दिसाक आमी करतात. पयल्या दिसा करप. हय. आनी मागीर आनी कितें हांगा ह्याच देवळा मांडाचेर प्रत्येक गांवांत मांडाचेर करता. हय प्रत्येक हें केले शिवाय आमकां घरांनी प्रत्येक आपल्याक हें करपाक मेळना. आमकां पयलीं मेन म्हणजे आमी हांगा दिवपाक जाय. घराडीच्यान वस्तू हाडून आमी येवत आज पळय सांगला तितले वस्तू आमी हांगा दिवपाक जाय. तर प्रत्येकान आपापली वस्तू हांगा हाडून दितात आनी ते मागीर आमी घरा खावप. आतां हांगा हें दाखय नेवज दाखयली देवाक ती वाडी जाली मागीर आमी घरा बसून आमी खावपाचें मागीर जालें सगळें मागीर आनी कांय ना. सो ते इतले विकता पळय आमी रस्त्यार कुशीक पळयले तुमचे कितलेशेच गांवचे लोक वचून विकता आनी केन्ना चाकून पळोवना आपूण. ना म्हणजे आतां कितें जालां हें निमिट केलें आमी आतां कितें म्हणटा पयर आमी चवथ जाली त्या चवथीक दिलें म्हणटा आमकां हें खावपाक मेळटा अशें म्हणून म्हणटात. पूण खरें आमगेले पयलीं अर्थांनी कितें आसलें हेजे शिवाय आमकां तें तोडूंक मेळना आसलें खावपाक मेळना आसलें. आतां तें कितें जालां आतां हो लोक चेंज जाला म्हणजे फाटी फुडें पळयनात अशें जावन आमगेलो हो काळ इल्लो 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 चेंज जायत गेला. अशें तरेन खूब तुमी परंपरा पाळटा. पाळटा आमी परंपरा आहा आमी ती चालू दवरला. सुबदळ्यान. हय सुबदळ्यान ही वेळपांची परंपरा. हय हय. आनी ते जे आमी पळयले देवळान पळय आनी ते देवूळ खंयचे ते सांगान देवळां बद्दल. हो गर्व पुरीस सांगलो. गर्व पुरीस. गर्व पुरीस म्हणजे आमी घरान कसो पुरीस म्हणटात तसो आमगे वडील आमगेलो हो पुरीस पळय गर्व पुरीस म्हणटा आमगे मेन. आनी नंतर मागीर तो पळय गर्व पुरीस म्हणटा तो आपल्या घरा पुरो येता तो घर पुरतोच हो आमगे सार्वजनीक सगळ्यांचो पुरीस. सो आतां इवन हांवें आयकल्लें की हांगा एक जी तुळस आसा ह्या तुळशी कडेन सगळीं तुळशीची लग्न जातात गांवांत आनी तुळस ना. हय बाकी कडेन जाता आनी आमी हांगा हें शास्त्र केले शिवाय आमकां लग्न करूंक मेळना. तुळशीचें लग्न एकूच जाग्याचेर आनी आनी तुळस ना. ही परंपरा आमगेली तुळस पळय आसा न्हू आमी ही एकूच. सो घर कोणें बांदलें जाल्यार ताका तुळस बांदपाक मेळना. ना बांदलें ना आमी अजून पर्यंत सगळ्या गांवांत. आनी एक परंपरा आसा जी हांगा आसा हांगा चिकन बिकन खायना हांगा कोंबडो मारिना. आमी खायनात ह्या गांवांत. आमच्या गांवांकूय खायनात. खरें म्हणून जाल्यार आमी घरांत हाडपाक जायना तें चिकन हाडपाक. आतां हेजे भायर गेले कडेन ह्या भुरग्यांक कोणी खालें जाल्यार त्या घरा आमी करपाक जायना. हें आमची सामकी परंपरा. हांगा केन्नाच चिकन खावना. ना आमची हितून आमी ना. मागीर इवन सोरो सुद्दां पिवपाक बंदी आसा. बंदी आसा. पूण आतां कितें जालां आतां तेंची संख्या चड जाला भुरग्यांची संख्या चड जाला आमचे जाणटे आसले तांची संख्या कमी जाला. पूण जाणटेले म्हणजे परंपरा अशी आसा की गांवांत सोरो पिवूं जायना. आमी तें सामकें पुराणान दवरले कडेन आनी देवस्थानाचेर कित्याक कसलें कार्य आसता आमी 4 जाणां असले कडेन सोरो पिवप ना एकट्यान येवप ना. सोरो कितें आसलो जाल्यार तो भायर कितें केलो भायर तेणी हें करप अशें दिसता आमगे मदीं हाडप ना. सो ताका लागून आतां गांव तसो पळयत जाल्यार नशामुक्त गांव जालो. ऑलरेडी नशामुक्त आसा कांय करपाक मेळना सोरो पिवपाक मेळना. म्हणून आमी आतां हें भोगता आमी हें कर्म आमी भोगतात. कित्याक म्हणटा तुमी ह्या सोरो चिकन हे नासलेली वस्तू आमी खायना असले वस्तू हे आमी खावंकूच जायना आनी ताका हातूच लावूंक जायना आसलो. स्वता म्हाज्या हातीन हांव कोंबडी हाती अशी बडये बांदून हाडटालो. काळांनी पील खंय सोडपा आसले कोंबडी हाती धरून पील हाडटालो. पूण ते आतां म्हाजेच भुरगे खावपाक लागले मागीर आमी कितें उरलायचो सांग पळय देवाचेर दोश जातलो न्ही. अशें तरेन काय आमचो फाटी इल्लो फाटी फाटत वचपाक लागलो. परंपरा पूण चालू दवरल्या. आतांच्या भुरग्यांनी थोड्यांनी सोडली पूण जाणटेल्यांनी सगळ्यांनी चालू दवरली. जाणटेल्यांनी आपल्याला ती परंपरा जातलें ती आसा पूण आतां कितें जाता जाणट्यांचें आयकत कोण.
शिगम्याचो मांडूय होच हांगाच शिगमो हय मेळ बी हांगाच जाता हय हय सगळें आमी कार्य करता तितलेंच ह्या जाग्यार करपाचें आमगेलें मांडाचेर करता मेळाली करपा हेजी ह्या जाग्या शिवाय आमची आनी कांय कार्य करना आमी बाकी करता हांगच्यान करून जातकीर मागीर थंय करपाचें लग्नां बिग्नां जाता ती लग्नां बी सगळें हांगाचेच करपाचें हांगाच करता हय हय तें आमी आतां हळदी पयलीं कितें म्हणटा हळद म्हणटा न्हू हय पूण आमी शास्त्र हांगा आसा आमगेलें हां त्या चेडवा जावं चेड्याचें हांगच्यान मागीर तें घराडेन करपाचें पयली हळद हांगा लावपाची हय हय हांगा जावन मागीर तूं घराडेन मागीर तुगे शास्त्र तूं घराडेन करता मागीर तेका हें लागना पूण बरोबर मनीस वचपाचें आसा आमगेलें हां कळ्ळें न्ही मनीस तेजे फाटल्यान येवपा फाटल्यान आमी एक 5-10 जाण मनीस आसतात फाटी फुडें वांगडी तेणी करूंक जाय तें येवपान केलें म्हण तेणी करपाचें तेजी कोपरा शास्त्र शास्त्र करपाचें आतां म्हाका एक सांगा फुडली पिळगी हें शास्त्रां करतली अशें दिसता तुमकां देव जाणा तें म्हाका कांय सांगूंक शकना आतां पळयलें जाल्यार आमचें अशें जाता करपा जाय आमी आमचे विचारान आमी दवरतात ह्या विशय हो फुडें दवरात अशेंच दवरात कित्याक तुमचें आरोग्य आनी तुमकां बरें भशेन बुद्धी मेळटली पूण आयकूंक शकना न्हू सगळ्यांचें कशें सांगता देव बरें करूं तर ही जाली गोंयची परंपरा फक्त भाजी पिकोवप न्ही ती रस्त्यार विकप आनी तातूंतल्यान आपलो उदरनिर्वाह करप म्हणजे पोटा पाण्याचें साधन सोदप आनी थंयच न्ही जाल्यार ताजे बरोबरूच ताज्या रिलेटेड परंपरा आपूण विकतना सुद्दां जो मेरेन देवाक दाखयना आनी जे दिसा आसा ते दिसा दाखयना देवाक त्यो म्हणसर आपूण चाखप ना तोंडान घालप ना ही परंपरा आजून म्हणसून पाळून दवरिल्ली आसा वेळीप कम्युनिटीन आनी ह्या सरावंडिंगान रावपी लोकांनी सो पळयत रावात आनी पासय कारण गोंयचे विशयी जी म्हायती तुमकां खबर ना आनी खूब फावटी हांगा येवचे पयलीं आमकां खबर ना ती तुमचे मुखार हाडपाचें काम आमी करतात पळयत रावात गोवा न्यूज हब.